नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 70 शेळप्या 90% घरांनी ना टॉयलेट। व्हाळाच्या बुरशा उदकांत बॅक्टेरिया शिगेला। व्हाळातूच टॉयलेट, आयदनां, कपडे। टॉयलेटी दितले म्हण लोक रावल्यात सरकाराक। ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। पक्षाचो खासदार ना तो मेरेन मोगो एनडीएचो वांगडी ना। दीपक ढवळीकरान केले स्पष्ट। अळमी कशे पक्ष किल्लतात, पयली मुळां घट्ट करची। गोवा फॉरवर्डाक नाव घेनासतना तोमणो। सरकाराक वर्सां जाली, अजून रेवेचेर ड्राफ्ट पॉलिसी ना। रेंव काडपाक नवी परमिटाय नात। रेवकाराक रान मेकळे, रेंव ब्लॅकान। रेटीक पेटला उजो, सरकाराच्या पदरांत दमडी ना। गोयचो रेरा कायदो पोकळ, केंद्राचे रेरातले वारेच काडले। अथॉरिटीक व्हडलीशी पावर ना। ड्राफ्ट नेमा प्रमाण चूक करतल्यांक बंदखण, ख्यास्तीची तरतूदूच ना। वयल्या वयर फायन। आनी गेम प्लॅना प्रमाण खेळ केलो। मेळिल्ले चान्स सोडले ना म्हण आमी जिखले, म्हणटा इंग्लंडाचो कोच स्टीव्ह कूपर। युएसएचो कोच म्हणटा गेम प्लॅन शेळेलो। सत्तरी शेळपे मोदी सरकार आणि अमिताभ बच्चनाची टॉयलेटीची दरवाजा बंद जायरात पावली, मात टॉयलेटी पाविल्ल्यो ना। मिळकतीन धडधाकट आशिल्ल्यांकूय संडास बांदूंकूय सरकाराचो आधार आणि सबसिडी जाय। 90% घरांनी टॉयलेट नाशिल्ल्यान सध्या या गावाची हालत इतली की व्हाळात शिगेला बॅक्टेरिया पातळून लोकांक हाग, वोक आणि जोर सुरू जाला। लोकांचे A to Z विधी थंयच्या व्हाळात। टॉयलेट नाशिल्ल्या शेळप्याचेर खासा रिपोर्ट। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद। दरवाजा बंद कर म्हणून अमिताभ बच्चन आमचं सांगता। एक व्हडलो आमचो कलाकार जाल्यार आमी दरवाजो बंद करपाचो कुचो, आमकां संडासच न जाले। सदा टीव्हीचेर तेंची एडवायस दरवाजा बंद कर तर आजार बंद। ह्यो आमी कित्याक म्हणून तुमच्यो म्हणी आयकपाच्यो? येस ते 70चे शेळपे। लोक फाटली 15 जाली जोर आनी हागवणीक जाम। टेस्टिंग केल्यार गांवांतल्या व्हाळाच्या उदकांत शिगेला बॅक्टेरिया मेळ्ळो। प्रुडंटाची टीम शेळपेचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाक पावली। एक गजाल शॉकाचीच। गांवांत उदका पुरवण सारकी ना, म्हूण व्हाळ सोडून पर्याय ना। 90% फामिलींक टॉयलेटी ना। ना आमकां संडास नळ ना बाबा पुता म्हाज्या। तूं आतां खंय वयता? उमळू खंय? न्हय। आनी ह्याच न्हंयचे तुमी उदक पियेता? हो। तुमी खंय वयता संडासा? आमी न्हय। ह्याच न्हंय? हो। आनी खंय येतलो? जागोच ना जाल्यार। साप मेलो ते व्हांवून खंय येतले हांगाच येताले व्हाळाक। हा कोणी समज संडास भायर केलो तो भितरूच येता, कोण न्हंयतय बसता। संडास आपलो आल्या कित्याक न्हय? व्हाळाकच जावचें पडलें न्हू तांकां। आनी खूब येतले उदक नाका, उदक घेवन हांगासर कोण जायना टॉयलेट सगळे व्हाळाक? व्हाळाक संडास हांगा नात। काही 5 जाणांचेच आहा, बाकीचे संडास ना। हें चली निकते शिगेलाचे दुयेंसांतल्यान निवळून घरा आयला। अशें आंग दुखोंक लागले आनी ताळो बी दुखपाक लागलो, सबंद आंग फोडोंक लागले एकदम। आनी मागीर दुसरे दिसा भायरी लागपाक लागली। भायरी लागले बरोबर मागीर जोर येयलो, खूब जोर येयलो। जोर येयलो मागीर भावान म्हाका एडमीट केलें। आतां न्हंयचेच उदक पिवन हें प्रॉब्लेम जालो। लोक अजूनय दुयेंत पडत आसात। अजून दुयेंत पडत आलो। जवळ जवळ 100 वयर पडले। 25-30 लोक ऍडमीट आसले। शेळप्या वयर शिंगण्याच्या चडशा घरांनी संडासाची हीच दय ना। तांकांय होच व्हाळ आनी होच व्हाळ फुडें शेळपेकार आनी नानेलकारांक। वयर हांगासून 1.5 किलोमिटराक एक गांव आसा। ते लोकांक अर्दे अधीक्षक संडास ना, ते लोक खंय न्हंयतच संडास करता, खंयच्या मळार करता।
ते परत पाणी खंय येता आमचे न्हंयत येता थंयसूनच न्हंय येयल्या पळय ती ही शेळपे येयल्या परत शेळपेचे थोडे लोक वयर संडास करता थोडे सकयल करता तेच पाणी परत आमी वापरता तशीच ती न्हंय खंय गेली नानेले गेली आमच्या लोकांचो संडास सगळो आणि शेगण्याचो संडास नानेलकारांक वापरांक पाणी वापरचे लागता एक वेळ दादले वेळ निभावन व्हरत बायलांचे कितें बायलां आनी चली भुरग्यांक विवंचना मोठी बायलां खूब आमकां त्रास जाता आमकां पयलीं संडासाची सोय जाय त्रास जाता पूण आम्ही काय करूचो सरकार दिवाना आता तू मोठो आसा म्हणून तूच घेता गरीबाक कोण बघता आमकां कोण बघिना न्हू असो मी जबाब आसा खंय तरी म्हाका ह्याल्या जरी तरी मी असो जबाब दितो संडास बांदून दिता म्हूण पंचायत फक्त सांगता आनी लोक पातयेन रावल्यातूय सांगतो पंचायत इलेक्शन जातून ते सांगतो तुमकां संडास करता हें करता इलेक्शन जाला इलेक्शन जातो कोणी ते हांगासर कोण कुत्रो येत ना आनी आमकां कोण इचराना बी त्या ऑफिसांना किंमत ना असं आम्हाला होता बाबाक जाय फाल्यां अख्खी ट्रान्सपोर्ट तेंची जावंक सरपंच सोड नरेंद्र मोदीन निर्णय घेतला तो सारको हा स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान पूण संडासाचें कितें तें तेंच्यांनी पळोवंक जाय पंचायतीसान कितें पंचायतीर आहा ते एकच सारकें ना कितें उदकाक टँकर आसा खरो मात भरवशाचो न्ही रस्त्या कडेन बॅरलां गॅलन आनी कोळश्यो घेवन दीस दुखलपाचे थंयसून आमकां हाडटले एकदां पाणी हाडटा सगळो लोक गावात भरले पाणी खंय टँकर गेलो आमकां पाणी बी काय ना एक दिसा धाग येता एक दिसा सकल धाग वयता हांगा तिनाक येता तशें रावन आमकां भरूंक शकना न्हू आमी बोर व्हॅलीचें उदक आनीक भयानक कोळश्यो आनी बॅरलांचो खंय रंगूच बदलता ही ती कळशी पळय जाल्या ती हेच्या आमच्या बोरिंगाच्या उदकानूच अशी जाल्या ती अडुळीगार ती अशी ते उदकाक हें येता न्हू ते रेबड कसो येता ताका लागून तशी जाल्या न्ही ते सरकारान उदकाची खंय वेवस्था करची आनी संडासाचीय करची आतां आमची सरकार मागणी अशी आमकां जाल्या प्लांटाचा पाणी जाय एक जालें आनी संडास आमकां कंपल्सरी एक घराक आमकां एक संडास जायो ते आमकां तेंच्यांनी लोकांक संडास ना न्हू तांकां संडास दिवपाचे आनी उदीक आमकां हे हा न्हू ते तेंच्यांनी दाबोस प्लांटा वयले उदीक दिवपाचे दाबोस प्रकल्पांतलें उदक गांवांत मोटर हावजा मेरेन पावलां प्रेशर उणें पडटा आनी संडास दितले जाल्यार पंचायत खंय कंपन्यांचे CSR एक्टिविटीक रावल्या कालूच आमकां वन स्टेप सक्सेस मेळ्ळो आसा इन आमचे दाबोसांतले पाणी पंप हावसा मेन वॉटर उदक पावयलेलें आसा फक्त प्रेशर टेस्टिंग चालू आसा ह्या 2-4 दिसान हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो अशें आशा बाळगता आमचे दुसऱ्या मार्गान प्रपोज चालू आसा म्हणल्यार आमी प्रायवेट कंपनी वांगडा उलोवणें चालू आसा तेंचे CSR एक्टिविटी अंडर जे कितें टॉयलेट मेळटा समज एक 5-10 टॉयलेट मेळचे तांकां आवश्यक गरजू जे लोक आहा तांकां आमी प्रोवायड करतले स्वच्छ भारत अभियान उलो मारता सगळ्याक गाजावाजा जाता पूण जर तरी सारकें गोंया जो हे प्रगत राज्य गोंय म्हणटा त्या प्रगत राज्याच्या गोंयान आयज शेळपे लोकांक संडास ना ही खरोखरच एक वायट परिस्थिती आसा वाळपयच्यान हांव विश्वनाथ नेने वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट महादेव जोशी आशिकों ने तो आशिकी के लिए ताजमहल बना दिया साला हम एक संडास न बना सके घेऊया एक ब्रेक